ये पोस्टपोन कॉलिंग अटेंशन. स्पीकर सर, भातशेतीच्या बांधांना भागदाडे पडून व माणसाची योग्य देखरेख न झाल्याने खारे पाणी घुसून किंवा व्यावसायिक स्तरावर कोलंबी माशांची पैदास केल्याने शेतांची कायमची नासधूस होते अशी भीती जनतेच्या मनात आहे. अशा शेतामध्ये माशांची पैदाश आणि भाताची लागवड या दोन्ही गोष्टी करता ह्यावी आणि आमचे खाजण दायज सांभाळून पुढील पिढीसाठी राखावे यासाठी मी लक्षवेधी सूचना मानत आहे. व्हेरी गुड. येस मंत्री. हांव आन्सर करता. इट इज हो विशय जो आसा पळय न्ही हो कंबायन आसा. हेका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटूय लागता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लागता, WRD डिपार्टमेंट लागता, सगळे डिपार्टमेंट लागता. खरें म्हणजे पयर पेमेंद्र शेट हाणें हेजेर एक विशय हाडलेलो, ताजेर डिस्कशनूय जाल्लें. बट हांव हाजेर सांगता आसतना म्हणजे हेजी कॉपी कर, मराठी कॉपी म्हाका दिवं ना. राव दिता हेजी इंग्लीश कॉपी दिल्या म्हाका तुमी दिवं ना. हां ओके 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 ओके. Speaker sir, the government is taking all necessary steps to protect the land cultivation of the state, and through the implementation of the notified scheme of the Director of the Agriculture for the maintenance repair of the bund. Department is also supply the paddy seeds free of cost like Korgut, Goa Dhan 1, Goa Dhan 2 in case the salinity is high. The government will study the effect of the induction of the saline water on crop cultivation and exploit all the possibilities for both the agriculture and pisciculture coexist in a Khazan land without disturbing the either activity. Expert committee will be appointed to study and give the recommendation to prepare a suitable project. स्पीकर सर, जे रिप्लाय दिला आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, खरीच गरज आसा ही एक्सपर्ट कमिटी. कित्याक आमकां खबर आसा हे खाजन लँड म्हणटा ते फक्त आमच्या गोंयान आसा, आख्खे खंयसरूच देशान हे ना, फक्त गोंयान आसा. आनी ही आतांची न्ही, ही आमची पुर्वजान जी स्टार्ट केलेली तेन्नासून हे खाजन लँड चालू आसा. आनी आयज खंय तरी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक हे जे आमचे खाजन दायज आसा ते राखपाची गरज आसा. आनी जे गोवोरमेंटान हे स्टेप घेतलेले आसा खरेंच तांकां एप्रिशिएट करपाचें आसा. आनी म्हाका दिसता हेजेर चडांत चड लक्ष घालून हे आमचे खाजन लँड जे फ्युचर जनरेशनाक लागून वाचोवपाची गरज आसा. आनी जे लोकांच्या मनान जो भंय आसा हो भंय काडपाची गरज आसा. कित्याक हे बाबा दोनी शेताचें काम करूंक शकता आनी मानशेचें काम करूंक शकता. हो लोकांच्या मनान जो भंय आसा तो खंय तरी आमकां पयस करपाची गरज आसा.